भांगरभूंयच्या खाशेली खबर कार्यावळीत तुमकां अनुजा खांडेपारकाराचो येवकार। हालींच्या चुकीचे खावपाचे संवयेक लागून जायतीं दुयेंसां जातात। लोकांक लिव्हराच्या समस्यांक तोंड दिवचें पडटा। तज्ञांच्या म्हणण्या प्रमाण सोरो, जंक फूड आनी प्रदूषणाक लागून लोकांच्या लिव्हराचेर वायट परिणाम जावपाक लागला। लिव्हर कुडीक डिटॉक्स करपाचें काम करता। निरोगी रावपाक जाय जाल्यार लिव्हराची जतनाय घेवप गरजेचें। ते निरोगी ना जाल्यार तुमकां भलायकेचे त्रास जावपाक शकता। लिव्हर निरोगी दवरपा खातीर आयुर्वेदाचोय खूब फायदो जाता। तेफळांनी मेरोबलन, बहेडा, आवळो सारकिल्या गजालींचो आस्पाव जाता। लिव्हर निवळ करपाक त्यो खूब फायदेशीर मानतात। तेफळांचो पिठो खाल्यार कोठ्याची पिडा, गॅस आनी अपचन अशा समस्यां पासून सुटका मेळटा। रातच्या वेळार हुळहुळीत उदकांत थोडो पिठो घालून तें उदक पिवोवचें। तुळशींत एंटीव्हायरल आनी एंटीऑक्सिडंट गुणधर्म आसतात ते बॅक्टेरिया जावपाक दिनात। लिव्हर डिटॉक्स करपाक आदार करता। तुळशीची ताजी पानां खावपाक वा ताचो रोस काडून पिवंक शकतात। हाचे भायर तुळशीची च्या पिवंक शकतात। हळद लिव्हर डिटॉक्स करपाक मदत करता। तातूंत कर्क्युमिन नावाचें संयुग आसता जे भलायके खातीर खूब फायदेशीर। बुरशी विरोधी भरपूर गुणधर्म आशिल्ली हळद लिव्हर डिटॉक्स करपाक आनी सुजूणी करपाक फायदेशीर आसता। तुमी हळदीचें उदक वा दूध पिवंक शकतात। हळदीतले अँटीबॅक्टेरियल गुणधर्म रोगप्रतिकार शक्तीय वाडयता।